नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वीज दरवाडीक विरोधकांनी केलो विरोध. सरकार करता जनतेच्या बोल्साक कातर लावपाचो यत्न. वीज दरवाड फाटीं घेना जाल्यार करतले आंदोलन. आपाची सरकाराक शिटकावणी. गोंयांत तापला ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्व्हिस स्टेशनाचो विशय. सुमार 2000 स्कूटरी पडल्यात शोरूमात. जो मेरेन स्कूटरांची दुरुस्ती जायना तो मेरेन गोंयांत ओला विक्री करची बंद. तिडकिल्ल्या गोंयकारांची मागणी. शोकसभे उपरांतूच फोंड्या पोटवेंचणूक खातीर उमेदवार वेंचून काडपाची प्रक्रिया करतले सुरू. योग्य प्रक्रिया पुराय केल्या उपरांतूच उमेदवाराची करतले घोषणा. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची माहिती. रुमडामळ दवरली मारुती देवूळ. इस्टर्न बायपासाचेर पातळा कोयराच्यो राशी. थळाव्यांक सोंसचो पडटा बुरशेपणाचो त्रास. दर दिसा घरांतलो कोयर एकठांय करून लेगीत रस्त्यार कसो पातळटा कोयर. लोकांक सतायता प्रस्न. सेगीत पडपी पावसाक लागून दिवचल म्हालांतल्या शेताबाटांचें जालां लुकसाण. संबंदीत खात्यान दिवची लुकसाण भरपाय. दिवचल म्हालांतल्या शेतकारांची मागणी. आनी सांताक्रूज वाठारांत आशिल्ल्या श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर कोसळ्ळो सजावटीचो आर्क. म्हजे घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार उबारिल्लो आर्क. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सरकारान वीज दरांत वाड केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका केल्या. एके वटेन केंद्रीय येरादारी मंत्री इलेक्ट्रीक गाडयो घेयात म्हणून प्रोत्साहीत करता, जाल्यार दुसरे वटेन सरकार वीज दर वाड करून सामान्य जनतेच्या बोल्साक कातर लावपाचो यत्न करता. पळयात पुराय बातमी. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान वीज दरवाडी संबंधीत केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत लोकांच्यो तकल्यो आतां गरम जावपाक लागल्या. विरोधकांनी जाल्यार हे वीज दरवाडीक खर विरोध करीत सरकाराचेर खर टिका केल्या. एके वटेन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी देशातले प्रदूषण कमी करपा खातीर लोकांक इलेक्ट्रीक गाडयो घेवच्यो म्हूण सल्लो दिता, जाल्यार दुसरे वटेन सरकार ही वीज दरवाड करून सामान्य जनतेक त्रासान घालपाचो यत्न करता अशें विजयाचें म्हणणें. तशेंच गोंयच्या रस्त्यांचे जाल्ले वायट अवतिकायेचेर आपाचे फुडारी रस्त्यार देविल्ले. आता राज्यांत जाल्ले वीज दरवाडीक लागून रस्त्यार देवून खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान दिल्या. आमच्या देशान एक टायम आशिल्लो जेन्ना लक्झरी आयटमांक लक्झरी टॅक्स लागतालो. मागीर लोकांनी ओपोजिशन केलें आनी हे लक्झरी आयटम नेसेसिटी जाल्यो आनी ताजे खातीर तो टॅक्स काडलो. इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती लक्झरी न्ही, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती नेसेसिटी. एक सायडीन बाब नितीन गडकरी इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता आनी दुसरे सायडीन ढवळीकार ज्या ह्या इलेक्ट्रीक व्हेकलांक रातचे चार्ज करता तांकां 20% टॅक्स फी एक्स्ट्रा वाडयता. हाचो अर्थ कितें? वयले इंजीन इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता, सकयले इंजीन इलेक्ट्रीक व्हेकल डिस्करेज करता. सो दीस वे आमचे देशाचे ग्रीन गोल्स म्हणून असतात पळय, हे ग्रीन गोल्स आनी ग्रीन गोला खातीर जी पॉलिसी आहा, दिस इज वर्किंग एट क्रॉस रोड्स. Not that we have a big house, it's an apartment. आणि त्या अपार्टमेंटान म्हाका बील येता 6403. हे ऑन एन एवरेज 6000च्या आसपास म्हाका बील येता म्हयन्याक. हातूंत भितर तुमकां हांव एडिशनल चार्जीस कितें आसा म्हणजे सरकार कशे तरेन लुटमार करता, म्हणजे 4 आण्याच्या कोंबडेक 12 आण्याचो मसालो जो म्हणटा आमी तो कसो लायता तो तुमकां दाखयता. फिक्स चार्जीस ह्या आतां 6400 रुपयाचें जे बील म्हाका आयला तातूंत भितर फिक्स चार्जीस 282 रुपया. फ्युअल अँड पॉवर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट जाका आमी FPPC जे म्हणटा, FPPC हे 1150 रुपया. दिस इज ओवर एंड अबाउट द चार्जीस विच आर लेड. हांव एडवान्स आनी टायमार भरता म्हणून 50 रुपयाचो म्हाका डिस्काउंट दिला. इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी 204 रुपया. पब्लिक लायटिंग ड्युटी 51 रुपया. हे सगळे एकठांय करीत जाल्यार 1688 रुपया. म्हणजे 6408 रुपयाच्या बिलाचेर 403 रुपयाच्या बिलाचेर 1688 रुपया ओवर एंड अबाव माय इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस सरकार म्हजे कडल्यान घेता. दिस इज सामान्य मनीस हे बील सगळ्यांक लागू जाता, विच इज नियरली 25% दॅन दी एक्चुअल एनर्जी चार्जीस दॅट यू आर पेईंग.
लुटमार जनता पार्टीचो जो सरकार आसा आनी ताका भितर ते MGP काय आनी दुसरें काय म्हणना, कारण तो गोंयचो नितीश कुमार कोणी आयलो जाल्यार खंयच्याय सरकारान तो आसता आनी ताका खबर आसा तो निवडून आयलो एक निवडून आयलो बाकीचे जखमार म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत ओला इलेक्ट्रीक स्कुटरीचो विशय बरोच वाडत चल्ला. लोकांच्यो म्हयन्याचे म्हयने ओला स्कुटरी शोरुमांत आशिल्ल्यान तकल्यो तापपाक लागल्यात. ह्यो स्कुटरी आमी बऱ्यो म्हणून घेतिल्ल्यो, पूण आतां ह्या स्कुटरींक लागून आमी फोंडांत पडल्यात. जो मेरेन शोरुमांत आशिल्ल्या ओलांचो प्रस्न तडीक लागना तो मेरेन गोंयांत ओला स्कुटरीचो सेल नाका अशी आतां मागणी तिडकल्ले गोंयकार करपाक लागल्यात. भारतात ओला इलेक्ट्रीक स्कुटरीचो विक्रो बरोच नेटान जाल्लो. सरकारान लेगीत इलेक्ट्रीक गाडयांचो वापर करचो अशें लेगीत सांगिल्ले. लोकांनी नेटान खर्च उणो करपाक ओलाच्यो स्कुटरी घेतिल्ल्यो खऱ्यो, पूण जशी वर्सां जायत गेली तशेंच ओला स्कुटरीच्यो समस्या नेटान वाडपाक लागल्यो. लोकांनी पिकार जावन ह्या ओला स्कुटरींक उजो लेगीत घातलो, तरी अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागना. हाजी एक देख आमकां गोंयांत लेगीत पळोवपाक मेळटा. गोंयांतले तिनूय ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर सर्व्हिस स्टेशनाचेर सुमार 2000 स्कूटरी दुरुस्तीची गरज आशिल्ल्यान पडून आसात. ह्या स्कूटरींच्या दुरुस्ती विशीं विचारतकच सर्व्हिस स्टेशनांतले कर्मचारी गुंडागिरीची भाशा करतात. स्कूटरीची दुरुस्ती जो मेरेन जायना तो मेरेन गोंयांत ओलाची विक्री थांबोवची अशी मागणी करपी निवेदन गोंयांतल्या ओला स्कूटर धन्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन सादर केल्या. हांवें एक गाडी घेतिल्ली, म्हाका कामाक येवपाक वचपाक बरें पडटा म्हणून, बट ती आतां मोडल्या कारणान म्हाका खूब त्रास जाता आनी अशेंच कितले लोकांक त्रास जाता आसतले. म्हणून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की आमकां कितें तरी आश्वासन दिवचें की गाडी बरोबर जातली सगळ्यांची आनी हें अशें मातशें बरें जातलें. 8 महिने जाले गाडी घेतल्यार हांवें 8 महिने घेतल्यार आनी 3 महिने गाडी हांवें चलयली आनी मागीर हांवें शोरुमान बॅटरी गेली म्हणून शोरुमान दिली. शोरुमान गेली, म्हाका सांगलें गाडी रिपेरींग करून दिता. 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने जाले गाडी रिपेरींग करून दिवना. तेन्ना तेंच्या मॅनेजराक विचारलें हांवें, तो सांगता हेज्या वयर कोण आसा, सो तो सांगतलो म्हणटा. सो ताका कॉल केलो जाल्यार तो सांगता कितें, बाबा गाडी केन्ना आतां मेळची ना, तुका टायम वयतलो. कोण तरी वयर ACL कोण तरी आहा, नांव कितें म्हाका खबर ना, वाळपयचो भुरगो, तो डायरेक्टली सांगता तूं CM कडेन चल ना CMच्या बापाय कडेन चल, आपल्याक तुजें पडलेलें ना. ते डायरेक्ट तेणें सांगलां आनी तो प्रश्न डायरेक्ट सांगता की तूं गाडयेक उजो मार, कितेंय कर, गाडी घेतला तुवें, आमी तुका गाडी घेवन फोर्स करूंक ना. हांवें जर गाडी घेतली तर मेंटेनन्स कोण करतलो, कितें मोडलें कितें कोण करतलो, रिपेरींग करतलो, शोरूम करतलो न्ही, जाल्यार कोण कितें करतलो, पयशे हांव दिता दिना म्हणा. पूण तो डायरेक्टली सांगता पळय न्हू, गव्हर्मेंटा कडेन चल, कोणा कडेन चल, ही भाशा उलयता पळय आमच्या कडेन, जाल्यार आमी घेवपाची कित्याक, आमी घेवन फोंडान पडला. एक तर आमचे गाडयेचो फूल पयसो आमकां रिटर्न कर, नाजाल्यार आमची गाडी रिपेरींग करून आमकां 8 दिसां भितर आमकां गाडी मेळोंक जाय. हांव एक ओला ओनर. हांवें गाडी घेतल्या 1.5 वर्स जालें, पूण म्हाजी गाडी जी आसा ती 6 म्हयने सर्वीस सेंटरां आसता जाल्यार 3 म्हयने फक्त घरा आसा. सो आमकां एक फाटले जेन्ना एसेंब्ली जाली तेन्ना खंय गव्हर्मेंटानूच एक सांगलेलें की EV बायकार घेवची म्हणून. तेंच्यांनी भरपूर सबसिडी दिल्ल्यो की लोकांनी जाता तितली EV बायक घेवपाच्यो. सो ताकाच लागून आमी खंय तरी मुखार सरले आनी ह्यो इलेक्ट्रीक गाडयो घेतल्यो. सो आतां गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता, आमी आतां इतले 1.5-2 लाखाच्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा, पूण त्यो गाडयो घेवन आमकां आतां शोरुमांत दवरच्यो पडटा. सो हांव गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदतां की ह्यो गाडयो आमी घेवन सर्वीस सेंटरांत दवरपाच्यो काय चलोवपाच्यो. आमी कश्टान जोडून गाडी घेतल्या, एक सेवींग करतले म्हणून. तेजे आजून EMI चालू आसा, EMI कंप्लीट जावना, गाडी सुटूना, पूण आमकां हांगा आमची गाडी शोरुमान कुसता. वेर्ना शोरुमा तो आयचे डेटीक ग्रेवयार्ड जालेलो आसा आनी जशी ग्रेवयार्डान परिस्थिती आसा तशी गाडयेची परिस्थिती जाल्या. आमची हांगा मेंटल हॅरेसमेंट, टेन्शन, स्ट्रेस इतलो वाडलेलो आसा की त्या टेन्शनान आमी ओला युजर्स, ओला ओनर्स आसा ते रॉंग स्टेप घेवपाक लागल्या आनी फाल्यां तेच झगडी करता आनी मागीर तेंचेर उलट मागीर पुलीस कंप्लेंट जाता आनी ते मागीर नाचतात. स्वता आयज ओला ओनर्स आसा ते गाडयेक उजो लावपाक लागल्यात. ते फ्रस्ट्रेशन लेवल त्या लेवलाक पावलेले आसा आनी ह्या स्ट्रेसान आयज जर ओला ओनर रातचो न्हिदलेले कडेन एटॅक येवन सुद्दां जर मेलो जाल्यार हे ओला कंपनी आनी हेका तेका कोण कॉम्पन्सेशन दिवपाना. शोरूम जे आसा खंय थंय चालूच आसा, सेल चालूच आसा. तेन्ना आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर जे आसा सद्या तरी तेचो सेल गोंयान जो आसा, बाकीच्या सगळ्या अक्रॉस द इंडिया म्हणटा तशें अश्योच भानगडी जाल्ल्यो आसा.
आणि लोकांचो तिडकूय तशीच उदकावल्ली आसा. तेन्ना गोंयान गव्हर्मेंटा कडेन आमची विनंती आसा की हांगलो सेल्स ताबडतोब बंद करचे, तेंचे ट्रेड लायसन्स सुद्दां सध्या स्टॉप करचे, रिवोक करचे. आणि जे पळय आमच्यो एका स्टोराचेर 800 जाल्यार बाकीचे कडेन आनी सादारण 500 ते 1000 भर थंय आसतलो. म्हणजे सादारण 2000 स्कुटरी अश्यो ज्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा त्यो सगळ्यो क्लियर केल्या शिवाय सेल तांकां चालू करपाक दिवच्यो न्हू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या वाठारांत तशेंच मंत्रिमंडळात व्हड खंड निर्माण जाला. फाल्यां जावपी शोकसभे उपरांतूच भाजपा पक्ष फोंड्या पोटवेंचणूक घडोवन हाडटले. त्या उपरांत उमेदवार वेंचून काडपाची प्रक्रिया सुरू करतले, अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. पळयात. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या वाठारांत तशेंच मंत्रिमंडळात व्हड खंड निर्माण जाला. फोंडा पोटवेंचणुके खातीर उमेदवार वेंचून काडपाची प्रक्रिया फाल्यां शोकसभेच्या उपरांतच भाजपा सुरू करतली. तिकेट दिवचे पयलीं आमचो पक्ष एक पद्दत पाळटा. आमची राज्य वेंचणूक समिती बसका घेवन फोंड्यांतले परिस्थितीचेर चर्चा करतली. ही योग्य प्रक्रिया पुराय केल्या उपरांतच आमी उमेदवार जाहीर करतले. सर्गेस्त रवी नायकाच्या पुताक तिकेट दिवपाची भंडारी समाजान केल्ली मागणी विशीं विचार करतले. लोकशायेत दरेक व्यक्ती मागणी करूंक शकता, पूण योग्य प्रक्रिया पळयल्या उपरांतच आमी निर्णय घेतले. सरकारान जाहीर केल्ल्या तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणुको जातल्यो. भाजपाच्या आमदारात कसलोच फरक ना. आमचे सरकार सुरळीतपणान काम करता, अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें सांगले. आता ह्या पोट वेंचणुके उपरांत फोंड्या मतदारसंघातलो राजकीय फुडारी जातलो कोण? सर्गेस्त रवी नायकाच्या दोनूय चल्यां मदीं एक चलो काय एक नवो चेहरो, हाचेर सगळ्यांचेच दोळे आसा. 12 दीस केली जावनी आनी आज जावनी ताचे 12 दीस फाल्यां ताची शोकसभा जावनी. मागीर देखून तुमची विचार पार्टी योग्य वेळाचेर आपली भुमिका कारण भारतीय जनता पार्टीची एक प्रक्रिया आसता. ती प्रक्रिया म्हणून सहज अशें काडलें वचचें आनी हें करप जायना. ताका प्रक्रिया आसा, पार्लिमेंट इलेक्शन स्टेट कमिटी आसा आनी बाकीचे. काही भंडारी समाजा कडल्यान अशें येता की रवील्या चेडे हे दिवचे. भारतीय जनता पार्टी कोणें प्रत्येकाने आपले निवेदन दिवप हो तांचो अधिकार आसा, तांकां कोण आडोवंक शकना. आणि जिल्हा पंचायत इलेक्शना बद्दल जिल्हा पंचायतीची वेळार जातली काय फुडें ढकलतली अशें म्हणून 13 डिसेंबर जातले अशें म्हणून सरकारान जाहीर केल्लें आसा. त्या प्रकारान नोंदणी जातले. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तांचे सरकार योग्य निर्णय घेतलो. पक्ष तातूंत जमा घेतला. आणि एकूच प्रश्न म्हणजे सरकार ती संघटन तुमच्या भाजपाची हांचे मदली कितें हें आसा म्हणजे बरें रिलेशन कितें हें आसा भायल्यान कितें कितें आयकूं येता सरकार. हांवें तरी काय अजून आयकूं ना. आमी 2 चाकां आसा, ती 2 चाकां आसा सायकलीची ती वेवस्थीत चलता आनी एकमेकांक विचारून ताजेर भितर आमी प्रत्येकाचे शंका निरसन आसता जाल्यार हें कितें आसा तशें तें फुडें व्हरता. आयज सुद्दां सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी मुखार व्हरात. म्हजें घर सारकी एक बरी स्कीम आसतली किंवा आनी कितें आसतलें तें आमी फुडें व्हरत आसता. म्हणटकीर तातूंत भितर कांयच ना चुकून सुद्दां मुद्दामून कोणे तरी घालप आनी तो तयार करप असोय वाद ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णेकार. रुमडामळ दवरली मारुती देवूळ इस्टर्न बायपासाचेर सद्याक कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. पालिका तशेंच पंचायती दर दिसा सगळ्यांच्या घरांतल्यान कोयर एकठांय करतात, पूण हो कोयर रस्त्यार कसो पातळटा हें एक मोठे कुवाडे जावन रावलां. पालिकेन ज्या महामार्ग अधिकाऱ्याक हो कंत्राट दिला ते हो प्रस्न सोडोवपाक अपेशी थारल्यात, अशें आतां थळावे म्हणपाक लागल्यात. राज्यात वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. सरकाराचो लेगीत कोयराचो प्रस्न मुळांतल्यान हुमटावन उडोवपाचो यत्न नेटान चल्ला खरो, पूण कांय सैम विरोधी मेळत थंय कोयराच्यो पोटल्यो शेवटून मारिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. रुमडामळ दवरली मारुती देवूळ इस्टर्न बायपासार सद्याक कोयराच्यो राशी पडल्यात, जाका लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. मडगांवची पालिका, रुमडामळ आनी दवरली पंचायत ह्यो तिनूय दर दिसा दरेका घरांतल्यान कोयर एकठांय करतात. तेन्ना दिसान दीस हो कोयर कसो वाडत आसा. घडये बेकायदो घरांनी रावपी लोक आनी वेवसायीक आस्थापनांनी रावपी लोक हांगा कोयर उडयतात असो आरोप थळाव्यांनी करत महामार्ग अधिकारी हो प्रस्न सोडोवपाक अपेशी थारल्यात असो दावो केला. हो प्रस्न सोडोवचो अशें आतां थळावे मागपाक लागल्यात. जाल्यार एवरी टायम पळयता आमचो येवपा वचपाचो रस्तो हो जो रोड सायड जो रोड शोल्डर आसा पळय तो एवरी टायम गार्बेजीन फूल आसता.
आनी फाटल्या एपाक म्हाका खबर आसा आमचे दवल्लेचे पंच हांगाले स्थानीक पंच संपदा नायक ते एवरी टायम क्लीन करताले JCB या लेबर घालून क्लीन करताले. पण म्हाका अशें कळोन येलें मागीर फाल्यां म्हणल्यार ते म्हाजे दिसता हायवे जो क्लिनींग प्रोजेक्ट आसा पळय म्हणल्यार ते लेबर म्हाजे दिसता एवरी टायम येताले आनी क्लीन करताले. पण हे पडपा कारण कितें म्युनिसिपालिटीनूय कलेक्शन जाता, दवल्ले कलेक्शन जाता आनी रुमनामूय कलेक्शन जाता, 100% गार्बेज कलेक्शन जाता. आतां हेजे कोण टेनंट आसा पळय ते पयशे दिवपाक सोदना, इलिगल टेनंट ते हाडून उडयता. सेकेंड जे कमर्शियल जे कोण हॉटेल्स यूज करता पळय ते हाडून उडयता. आतां हांवें एक कॉमन हांगा प्रॉब्लम कितें पळयला, जे हांगा थोडे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणल्यार जे कोण क्लिनींग करताले पळय हायवे तेंच्यांनी 2 जाण मनीस कोणाक अपॉयंट केल्ले रातचे गार्बेज उडोवपाक जायना म्हणून. पण तेच मनीस हांवें अशें पळयलां की पयशे घेता आनी हांगा विधान करपाक दिता, कारण दुसरे दिसा तेंचे क्लिनर येता आनी क्लीन करून व्हरता. म्हणल्यार हांगा पयशे जोडटा, दुसरे दीस ते क्लीन करता. आनी ह्या दिसांनी म्हाज्या हिसपान तेंचें रेग्युलर कलेक्शन जायना. म्हणल्यार रोड सायड जे कितें कलेक्शन करताले पळय ते गार्बेज ते कलेक्शन जायना, त्या खातीर हो डंप चड वाडला. त्या खातीर दुसरी गोश्ट जर तर कलेक्शन जायना न्ही जाल्यार ते कोण 2 जाण मनीस बसताले हांगा उजो येताले आनी आमी संभाजी महाराजा कडेन बसताले, म्हणल्यार आमी मारुती देवळा कडेन बसताले. त्या टायमार आमकां इतलो बुरसो वास येतालो, प्लस धुंवर फूल हो जो हायवे आसा पळय फूल धुंवरान भरतालो. म्हणल्यार मनशाक येवपाक वचपाक त्रास जाताले. जेन्ना आमी ह्या लोकांक विचारलें आमी जळयना ते जळयना, पण प्रत्यक्ष वचून पळयलें न्ही जाल्यार उजो घातलो ताजेर उदक मारलेलें, म्हणल्यार धुंवर येतालो. सो म्हाज्या हिसपान ही हायवे ऑथॉरिटी आसा पळय कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला या म्युनिसिपालिटीन कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय तेंचेर स्ट्रिक्ट नजर दवरपाची गरज आसा. कारण 2 दीस म्हणजे 8 दीस पयलीं दिवाळीचे 8 दीस पयलीं म्हाका एकट्यान फोन केलो की हांगा गार्बेज व्हरना, हेच कॉन्ट्रॅक्टर बळो घालता. दुसरी गोष्ट हांगाल्यान हो आतां इस्टर्न बायपास आमचो इस्टर्न बायपास म्हणजे रस्त्याचेर फूल गार्बेज येयल्या, लोकांक वचपाक येवपाक त्रास जाता. लोक कितें करता भायल्यानच्यान मारतकीर हो रोड रस्तो भायल्यानच्यान एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा. दुसरे स्ट्रे कॅटल्स भोंवता हांगा, स्ट्रे डॉग्स भोंवता, ते रस्त्यार येता खाता पिता आनी हांगा रस्त्यार येता झप्प करून. लास्टाक आमी चूक कोणाची करतले, म्हणल्यार मनीस मेलो जाल्यार मरोन इतलो सांगपा. म्हणल्यार हांव म्हणटा ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी जे कितें क्लियर आसा बेगीनच्या बेगीन करपाक नाजाल्यार तर एटलिस्ट CCTV फुटेज घालपाक जाय नजर दवरपा खातीर. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. पावसाच्या सावाराक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भात पिकाचो व्हड प्रमाणात इबाड जाला. अंदू पावसाची आपत्ती कोसळिल्ल्यान भात पीक उदकांत बुडल्यातच जमा जाला. देखून शेतकारांचेर संकश्ट कोसळ्ळां. अंदू शेतकारांची मेहनत उदकांत वचून तांकां लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटलें हें निश्चित. सेगीत 7 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून मये सयत बोड्डे आनी हेर वाठारांतली पिकून तयार जाल्ली शेतां उदकापोंदाक गेल्यात. कापणी करपाक मशीन लेगीत शेतांनी व्हरप कठीण जाल्लें आसा. अंदू 4 गोटे मेळप लेगीत कुस्तार जातले. आमची मेहनत फुकट वयतली अशी खंत शेतकारांनी ह्या वेळार उक्तायली. भात पीक आडवें जाला. बोड्डे वाठारांत तर शेतांनी उदक भरला. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केला. हो जो पावस पडलो आता दिवाळे कडेन हो पावस उपयोग नासलो, भरपूरच पडलो पावस. आमी आडवळो पावस म्हणटा तसो अवकाळी कसो पावस पडला आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक त्रास केल्या. लुकसाण म्हणजे भरपूर लुकसाण जालें. आता शेतांची स्थिती कशी आसा? आता शेतान वचपाचीच परिस्थिती ना. पयल्यान पयलीं म्हणजे पाणी भरला, त्या भाताक पडल्या तेज्या वयल्यान पाणी आसा आनी ती मशिनाकूय मेळची ना आनी लेबर मनाय कोणाकूच ती मेळची ना अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे म्हणून भात पीक उदकान गेल्ल्यात जमा आसा. हय हय कंप्लीट लुकसाण जाल्ली आसा शेतकऱ्यांक. ही सरकारान हेची मातशी नोंद घेवची. म्हणजे म्हणून 4 कोटे मेळपाचे आसा ना. ना 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 पिकलेले बरे न्हू. पिकलेले भात बरे आसले न्हू, पूण ह्या पावसान वाडले. म्हणजे सामको लुवणेच्या वेळारूच घात मारलो. सारके आतां लुवपाचो टायम जाल्लो. म्हणजे आतां मशीन सुद्दां घालपाक मेळपाचें ना. आतां काही आमच्या बड्डे भागात दोपारभर पाणी आता शेतान आसा, तेज्या पोंदा भात आसा. पावस पडल्या कारणान सगळीं शेतां पडलेलीं आसा. शेतां पडल्या आनी आतां तेका सबंद कोंब येवपाची परिस्थिती आसा. आमी आतां गव्हर्मेंटा कडेन मिशीन मागपाक गेले 8 दीस जाले. एग्रीकल्चरान गेले ते एग्रीकल्चरान सांगलें आमकां मिशीन आमच्या आमदारा कडेन आसा म्हणून. आमी आमदाराक मेळ्ळे, आमदाराचें मिशीन सारकें ना. तेन्ना आमी पुन्हा अशें गव्हर्मेंटाक हें केलें की आमकां मशीन दिवचें म्हणून. आनी आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट केली की हें मिशीन आमकां कालच्या हेका येयल्लें त्या कांय हें ना मोडलां, तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी आमकां हेल्प करचो आनी मिशीन हाडून दिवचें म्हणून.
म्हणून आमकां आतां ते मिशिनां सुद्दां येयली जर जाल्यार हो पावस पडटा पळय त्या पावसाच्या हेका लागून कांयच करूंक मेळना तेन्ना सगळे शेतां उदकान लागलेलें आसा आमकां एक लोतीक 20 कांडी भात जाता पूण ते लोतीक आतां जर आमकां भात काडूंक वयची जाल्यार 10 कांडी 5 कांडी सुद्दां भात मेळचें ना कित्याक तर ते सबंद जमनीक लागलेलें आसा ते मशिनान वयर येवचें ना वयर येयलें जाल्यार ते सगळे भात पिड्ड्यार जातलें आमी सोसायटी घालून गेले जर गव्हर्मेंटाक एका सोसायटी जाल्यार गव्हर्मेंट घेवचें ना कित्याक ते सगळे कुसले आहा भात आमी पळयला 4 दीस सदींच हो पावस पडलो पावस पडून सारके पावसान धुवन सगळो हे पाणी जाल्लेलें आहा आनी सारकी शेतां सारकी बसलेली आहा तेन्ना हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की आमकां हेचेर कितें तरी आमकां हेल्प करचें कित्याक लागून तर आमी इतले पयशे घातलेले आहा आनी हे तांदूळ आहा ते आमचे गांवठी कशे तांदूळ तेन्ना सगळ्यांक आमी हेच जेवपी मनीस आनी म्हणून आनी एकदां आमी हेका मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की हेचो आमकां शेतकऱ्यांक सगळ्यांक हेल्प करचें हीच म्हाजी प्रतिक्रिया पण म्हाका एक सांग अजून मशीन येवंक ना अजून मशीन येवंक ना आनी आतां मशीन येयल्यार कापपाक मेळटलें कांयच फायदो ना आतां कितें आहा सगळीं शेतां कशी बसलेली ती गव्हर्मेंटाचे मनीस येयल्ले खंय पळोवन गेल्लेले आहा तांकां खबर आनी आतां हो परत पावस पडलो परत नासुजी जाल्लेली आहा आनी सगळे उदका पोना गेला हय उदका पोना गेला गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सांताक्रूज वाठारांतल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या एंट्री पॉइंटाचेर सजावटी खातीर लायिल्लो आर्क कोसळ्ळो. फाटल्या 2 दिसांच्यान सेगीत पडपी पावस आनी नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून हो आर्क कोसळ्ळो. म्हजे घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार हो आर्क तयार केल्लो. लाखांनी पैसे खर्च करून फातोर्डा वाठारांतल्या रस्ते कुशीक फुटपाथ उबारिल्ले. मात तांची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान त्या फुटपाथीचें आतां रान वाडलां. रान वाडिल्ल्यान लोकांक ताचो वापर करपाक मेळना. तशेंच रस्त्याच्या मदीं आशिल्ल्या डिवायडराचे भितर लेगीत रान वाडलां. पालिकेन लक्ष घालून हें रान नितळ करचें अशी मागणी थळावो मिलाग्रीस फर्नांडिसान केली. पालिका गेली फुटपाथ जो वचपाची आतां अशें एकलो आमगे पब्लीक येता थंय चलोन हे फुटपाथीचेर इतले व्हडलीं झाडां जाले ही झाडां एक्चुली काडपा जाय पास काबार जालो तशें हिंगा मोदें रोडा पार्टिशना गायल्लें तेजेर बीन झाडां व्हडलीं जाल्लीं आहाय आनी हीं आतां झाडां व्हडलीं जावन लोकांक इतले त्रास जाताय लोक हे फुटपाथीचेर येवपाक भिताय कित्याक लागून कितें सोरोप वो कितें जुवाणी बिवाणी फुटपाथीचेर येवन रावन लोकांक घास बीन मारलो म्हणटो हेजो जबाबदारी कोण सो कोणा तरी जीव वयतलो हे भाशेन जालें जाल्यार सो तेका लागून ही कोण फुटपाथ पडी केल्या आनी ही मेंटेन करपा जाय ही मेंटेनन्स तर हेच्या जायना जाल्यार हिंगा डेंजर आहा ही फुटपाथीचेर चोय तुमी आमगे सगळे चोय हे फातोरता हिंगा आमचे ही झाडां ते येदी व्हडली जाल्ले ही काडपा जाय इमिजिएटली कित्याक हिंगा कलेक्टर आहा आनी कलेक्टरानूय जायते आमचे गोंयकार लोक आमगे कलेक्टरा येता बट ही फुटपाथी वयल्यान वचपा भिताय सो जात तितू बेगीन ही मेंटेन करपा जाय आनी सगळीं झाडां आहाय ती काडपा जाय. आतां कितें लोक ही झाडां व्हडलीं जाल्याय देखून लोक भिताय येवपाक तेका लागून लोक रोडा वयल्यान वयताय आनी कोणा तरी गाडी बिडी मारली हाडून जाल्यार कोणा तरी डेंजर आहा लायफूय सो तेका लागून जात तितू बेगीन ही झाडां काडपा जाय जात तितू बेगीन कित्याक ही झाडां सारकीं व्हड जाल्याय हिंगसोन ते सारकें ओल्ड मार्केट सिग्नला कडेन हिंगसोन ते सारकें थिंगा एक व्हड फुटपाथीचेर झाडां जाल्ले इमिजिएटली काडपा जाय. विकसित भारत 2047चे सपन साकार करपाक वजन आनी माप खात्याची भूमिका म्हत्वाची आसतली. केंद्रान दिल्ल्या मजतींतल्यान कुडचडें अत्याधुनीक लॅबोरेटरी उबारतले. हाका लागून गोंयांत अचूक माप उपकरणां सयत सत्यापन आनी तपासणेंत सुदारणा जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. The financial assistance for this purchase of the new premises at the Kudcherim for the House of the Working Standard Laboratory under the strengthening of the legal metrology wing scheme has been the instrumental. These new facilities will help to ensure the better calibrations, verifications, testing and standard across the Goa. To further strengthen the capabilities,
It is already the Honorable Prahlad Joshi ji have declared for providing us the digital standard balance, CNG Prover kits and other essential equipment for the OIML standards. So these tools will help our officers and to work with a greater patience and consistency. The theme of this conference, ease of doing the business, use of the digital technology and the consumer awareness, could not be the more relevant today. The digital transformations have changed the way of business operate. The same change must be reflected in our system and enforcement. When the department adopts the digital tools, they make the compliances easier for the entrepreneurs. The legal methodology can become a true partners in economic growth for making the procedure simpler. Friends, Goa is honored to host this landmark conference. The discussion that began here will shape the future of trade integrity and consumer trust in India. And as rightly the Secretary said, they'll submit the white paper to the Ministry also. All the deliberation will happen here. Definitely it will be the implement in the future for the ease of doing the business. Let us work together to ensure that every single weight fairly, every transaction stand honest and every citizen feels protected. Legal methodology represents the balance between the growth and the responsibility. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. The Government of Goa, Department of Tourism, proudly presents Deepotsav 2025 on 25th October at Art Park, Porvorim. Culinary contest, drawing competition and pottery workshop, along with musical program Sur Tal by Goa's famous artists. On 26th October at Saligaon,